भक्तीन उर्बेन तुका नावाडताव सोमिया दिनवाशी काणसान उपकार मानताव जिणेंत आमचे तुज्या बिची देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेन तुज्या खर्चा मोर्णाक आमकां तुवें एकवटायलाय कोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडताव सोमिया दिनवाशी काणसान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देण्या सोम्या कितें पाटी आमी क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो सद्याकाळच्या सवय आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडी निमती आनी इतर पिडी निमती इगर्जेक वचूंक मिसाचें बलिदान भेटूंक साध्य ना. तसल्या सर्व आमच्या फिरगेजकारांक पुणतळाच्या भक्तिकांक तशेंच सर्व भवार्थी क्रिस्ती भवार्थी लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. प्रती रितीन परगांवांत आसात, इगर्ज्यो बंद आसात, मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना. तसल्या सर्व भवार्थ्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेश करून मागता. कश्ट केल्ल्या खातीर पिडेस्त्यां खातीर विविध संकश्टां वळख जाल्ल्या खातीर तशेंच देवान आपणा केल्ल्या सर्व बऱ्यापणाचो उपकार बावडून हे मिसाचें बलिदान आमी तुमच्या खातीर भेटयता. प्रती रितीन सांजुदामारी फालाबलेल्या बऱ्यापणाक कर्कासान भेटयता. विल्फ्रेड आनी डॅफ्नी डिसोज आनी कुटाम कॅनडा कर्कासान भेटयता. मोरिस आनी कुटाम कल्याण मुंबई पयलें बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर देवा कर्कासान भेटयता. रोश्विन लोबो मस्कत अर्गांनी ते पासून प्रती रितीन मीस भेटयता. आनी तशेंच मरेकार पिडेता सुडका सुडवण लाभलेल्या पासून आनी विशेष करून आयिल्ल्या पिडेंतले बरी भलायकी लाभून बऱ्या तरेन रायलेल्या पासून देवा कर्कासान मीस भेटयता. फबी आनी जेसी मेंडोन सादो कातर तांचे रित्या बसूत आनी आमी समेस्तां बसूत विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दैवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो आमी क्रिस्ती भवार्थी लोक क्रिस्ताचे पटलावदार आमी सोम्याचे शिपाय आमी सोम्याचें उतर परगट करूंक सोम्याचें मिसांव परगट करूंक आमच्या सगळ्या क्रिस्ती जिवितांत सोमी आमकां पावणें दिता. आमी सोम्याचो उजवाड जावंक आमी सोम्याचें मीठ जावंक आमी सोम्याचो प्रकाश परजळीत करचें तारा वसंद्र जावंक जेजू आमकां पावणें दिता. आज प्रती रितीन सांपावलो म्हणटा तुमी कितें करतात तर सोम्या खातीर करा. तुमी जेवतात तर खातात पियेतात तर तुमी कितेंय करतात तर ते सोम्या खातीर करा. सोम्याच्या महिमे खातीर तुमी करा म्हणलें उतर तो परगट करता. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमची खंयचेंय ह्या संवसारी जिवितांत खंयचीय करणी आमी करता तर सोम्या खातीर करूंक आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. खऱ्या काळसां नितळ मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगळा जेजू तुजें उतर
आमी दिसपट तें आयकत हांव पूण पाळोवंक आमकां कश्ट मारतात संवसारी राटावळेच्या संगतींनी मेथेर जाताना तुजें उतर विसरून वेता ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापोवन बगसणें मागोन म्हणटा हांव दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर कितें आमी करता तर तुज्या मना खातीर करूंक सांपावलो आमकां उलो दिता पूण जायते पोटी तुज्या मना खातीर आमी कांयच करूंक ना आमी आमच्याच मना खातीर आमच्याच स्वार्था खातीर आमच्याच फायद्या खातीर आमी केल्लें आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापोवन बगसणें मागोन म्हणटा हांव दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर मोगळ्या सोम्या पेल्या खातीर तुज्या महिमे खातीर आमी कितें करता तर पेल्याच्या फायद्या खातीर जाता म्हणलो अर्थ पूण आमी आमच्याच फायद्या खातीर करतना पेल्याक आमी दुखयता पेल्याच्या दोळ्यांतल्यान दुकान देवयता तुज्या दोळ्यांतल्यान दुकान देवयता असले जायत्यो संगती आमच्या मस्रा वरवीं रागा वरवीं द्वेशा वरवीं स्वार्था वरवीं केल्ल्यो आसात ह्या मुखांतर आमी आमकांच मेळयल्लें आसा पश्चात्तापवता हांव दूख बगसणें मागता दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर दया दाखय सोमिया आमची काकूळट कर सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन महिमा 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 देवा उसकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया घडी बरं दोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर आमच्या सिरेदां खातीर ते सवां खातीर जे कोण मागतान बसयलां तांचे खातीर आमी मागुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा प्रामाणीक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां बस दिल्याय तुका फावो तसलें बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे
पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. लेवितांच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, एका मनशाचे कातीचेर सूज वा फोड वा खत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा. देखून ताका याजका आरोना लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय. तो मनीस कोडकार, तो अशुद्ध. याजकान तो अशुद्ध म्हूण परगट करूंक जाय. ताका माथ्याचें कोड लागलां. कोड लागलेल्या मनशान पिंजलेली मुस्तायकी न्हेसूंक जाय आनी आपले केस उगय नासता सोडूंक जाय. ताणें आपलो मिश्यो दांपूंक जाय आनी अशुद्ध अशुद्ध म्हणून बोब मारूंक जाय. पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध. देखून ताणें एकसुरो जियोंक जाय. ताणें शिबिरा भायर जियोंक जाय. देवाचें उतार हें. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. गुणाचे बक्षणे जर मेळ्ळे, पातकांचे जर पडले मनीस कितले बागी. सर्वेस्वरा मुखार जाका गुण यावना, जाच्या अंतस्करणांत कापडना तो कितलो बागी. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. पूण आतां म्हजो गुन्या हांवें वळखून घेतलो. म्हजे पाताक हांवें लिपोवन दवरलेना. हांवें म्हळें सर्वेस्वरा मुखार म्हजो गुन्या हांव वळखता. आनी तुवें म्हजे पाताक बक्षिले. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. सा पावलून कोरेंतकारांक बरयल्या पयल्या पात्रांतले वचप. भाव भयणीनो, तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात ते सगळे देवाचे महिमे खातीर करा. जुदेवांक जावं येरसातीच्यांक जावं देवाच्या पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात. हांव जाल्यारी म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना समेस्ताच्या फायद्या पडाशे सर्व संगतींनी सकटा मांडटा तशें चलता. अशें समेस्त बस जावच्याक देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. देवाचे उतार हे. Alleluia, 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 Alleluia. वड एक प्रवादी आमचे मोदे उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, हालेलुया, 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 Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया एक दीस एक कोटकार जेजूसस येवन ताचे मुखार सूत पडून अशें परत लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे बगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपयसलें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाक सांगिनाका. शिदा याजक सरशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाले खातीर मैजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. ही सुमेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांनींतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सुऱ्या सुवातांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चारीय कुशीचो लोक ताचे सशी येवनूच आसतालो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, जेजूच्या काळार लोकांक दोस्ताली ती मारेकार पिडा जावन आसली कोडाची पिडा. कोडाची पिडा ही मारेकार पिडा, ही एक कातीची पिडा. कोड म्हळ्यार तें आंग कुसोवन वेचें, आंगाक पडपडचें, आंगाक रुवां जावचीं आनी कूड कुसोवन वेची मारेकार पिडा. ही कोडाची पिडा सडावत सुरू जावची हातांक आनी पांयांक. हातांच्यो नाक्षो कुसोवन वेच्यो, बोटांक कुसोवन वेची आनी अशें आतूत सगळो कुसोवन वेचो आसा. पांयाच्यो नाक्षो, पांयाची बोटां आनी सगळे पांय कुसोवन येवचो आसा. भिरांकूळ. आनी कोडाची पिडा ती बदलूनची पिडा. एका कोडकारान आनी एका मनशाक आपडलें जाल्यार हे कोडाची पिडा त्या मनशाक बदलता. बदलची मारीची पिडा ही. कोडकाराक तुमी पळयलां की ना गोतू ना. आमी ल्हान आसतना तवळ ही कोडाची पिडा आशिल्ली व्हड संख्यान. कर्कुळ आत्तूर फेस्ताक वेता आसतना दुपदा कट्टे तावन इगर्जे पर्यंत मार्गाच्या दोनूय बगलेन असल्या कोडाच्या पिडेच्या मनशांक अंतुळणारार म्हणजे टारपालारगी वा मांदिरेरगी हाडून न्हिदयताले. आनी वतांत ती बोब मारून भीक मागोवन आसतालीं. आनी लोक थंयसर फेस्ताक गेल्लो तांकां कांय तरी तांच्या कंड्यांत, तांच्या बशयेंत, तट्ट्यांत कांय कॉयनां उडोवन येताले. आतां थंयसर तसल्या पिडेस्तांक थंयसर वतांत उडोवंक ना. पगार निमाणे दिसा थंयसर शुक्राराच्या दिसा फेस्ताच्या थंयसर तांकां काणीक वांडटात. ही म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, ही पिडा भिरांकूळ कर्गाची पिडा, मारेकार पिडा. देखून हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता, जर तर एका मनशाच्या कातीचेर सूज वा पड वा कत दिसून येत जाल्यार, एका कातीचेर सुजू, पड वा कत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हणून चिंतूंक कारण आसा. बळ्या कातीची पिडा ही. कातीचेर पड जालो जाल्यार एक थंयसर एक सूज आयली जाल्यार, थंयसर एक कत दिसून आयलें जाल्यार कोड येवचार आसा म्हणून चिंतूंक साध्य आसा. देखून ताका याजका लागीं थंयसर आरोन आसो, आरोन याजक लेविताच्या वर्ग आसो, याजकांक दाखोवंक आसलें. ताणें याजकांक दाखयसय आनी हो याजक कितें करता, त्या मनशाक कोड लागला म्हणून तो थारायता आनी ताका अशुद्ध म्हण परगट करता. अशुद्ध कोड. आनी अशें ताका कोड लागला म्हणून परगट करलें
आनी अशुद्ध म्हूण परगट केलें जाल्यार त्या मनशाची गत पळया. त्या मनशान बरें मुस्तायकी न्हेसोंक ना, पिंजलेली मुस्तायकी ताणें न्हेसोंक आसली. ताणें आपले केस सुकोवंक नासले, तशेंच सोडूंक आसले. ताणें दादलो मनीस जाल्यार ताणें आपल्यो मिशो त्यो हेरांक दाखोवंक नासल्यो, दांपूंक आसल्यो. आनी आतांत एक तट्टें आनी आतांत एक बेत आनी एक कांपीण घेवन ताणें अशुद्ध अशुद्ध म्हणून बोब मारून रस्त्यार सोलोवंक आसलें. पिडा आसता पर्यंत तो अशुद्ध देखून ताणें एक सुरो जिवंक जाय आसलें. कुटुंबांत जिवंक ताका अवकाश नासलो, कित्याक ताचें कोड कुटुंबाच्या सन्यांक वसत कोण ना म्हणली भिरांत. कोरोना पिडा आयली, ती एक मारीची पिडा, बदलची पिडा, मारीची पिडा, बदलची पिडा. कोडाच्या पिड्यांत आंग खुसून वता, गाय जातात, कातीची पिडा पक्का मरनांत. पूण कोरोनांत बेगीनच मरतात, लंग्साक इफेक्ट जाता आनी बेगीनच मनीस मरता. प्रायवंतान आनी भुरग्यांनी 17 काणगेचे म्हूण सरकारान आदेश दिल्ले वरवीं मनीस एक सुरो जिवंक आशिल्लो. जर तर कोरोना आसा म्हूण बगलें जाल्यार ताका क्वॉरंटायन करताले, ताका एक सुरो रावयताले एका कुडान 15, 20 दीस, 21 दीस. आनी ताणें एक सुरो आसूंक जाय आसलें, कित्याक ती पिडा ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक येत आनी कुटुंबांत समाजीक विस्तारत म्हणल्यार त्या दिशेन. देखून आतां आमच्या गांवांत क्वॉरंटायन ना, पूण परगांवांत आजुनी आसा. परगांवांत आजुनी लॉकडावन आसा आनी अशें 1 वर्स जालें असो अनुभव आमकां खंडीत आसा. तुमी जायते जाणां क्वॉरंटायनाक वळख जाल्यार जावं पुरो, एक सुरींची येयल्ली आसा जावं पुरो. पूण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कोडाची पिडाय तशीच आसली. देखून ताणें एक सुरो जिवंक जाय आसलें, ताणें शिबिरा भायर जिवंक जाय आसलें. ताणें टेंटा भितर वा समुदाया भितर जिवंक नासलें, ताणें वरे विंगड जिवंक आसलें. वरे विंगड शिबिरा भायर, खंय रानांत गी, खंय मोल्यांत गी, खंय लोक ना थंयसर ताणें जिवंक आसलें. ताणें हातांत एक बेत घेवंक जाय आसलें. बेत कित्याक चड रुवां जालीं जाल्यार थंयसर रेवंत देंवतालो, थंयसर पू देंवतालो. आनी ह्या संदर्भार पेटे ते गायी लेवंक येताले, तवळ पेट्यान देंवोवच्या खातीर ते 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 बेत उपकारतालें. आतां ते कांपीण आसली. कांपीण कित्याक कांपीण? ती आयस्किंडी आयल्या म्हूण सांगूंक न्ही, वा ती मास्ती आयल्या म्हूण खबर दिवंक न्ही. ती आतां कांपीण आसली. कांपीणेचो आवाज आयकल्लेंच लोक पळापळ घेतालो, कोडकार आयलो म्हणून. लोकांक कळोवच्या खातीर आतांत कांपीण हालयताले. आतां ते तट्टें आसलें, तें तट्टें कितें? तांकां खावंक, तांकां जेवंक. कोणाक इतके गेले जाल्यार तट्टें दवरताले आनी पयस तावन मनीस त्या तट्ट्यांत शीत उडयतालो आनी कांय खावंक उडयतालो. आनी तो तें बेतान वंदावन तट्टें लागीं हाडून खंय वचून रुखामळा बसून खातालो. बारीक संदिग्ध परिस्थिती. ह्या कोडाच्या पिडे वळख जाल्ले एक मानसीक रितीन कश्टोन आसले, कुडीच्या रितीन मात्र न्ही. कित्याक कुटुंबांत पती पत्नी सांगाता जिवन आसलो तो, पती भुरग्या सांगाता जिवन आसली ती, आवय बापाय सांगाता जिवन आसलो तो वा तें. आतां एक सुरो जी येताना ती एक कुडीची सोबाय गेल्या, कुडींत गायी जाल्यात, रेंद देंवता, पेटे लेवतात, समाजेतान बहिश्कार आसा, वरे विंगड सुवातेर एक सुरो जिवन आसा. कोण सुनांत मोग करतली पती ना, मोग करतलो बापय ना, मोग करतली आवय ना, मोग करतलो पती ना. अशें जाल्यार संदिग्ध परिस्थितीर हांव सांपडना आसा. समाजेंत म्हाका येवंक अवकाश ना, तान लागल्यार बांयच्या गांठार उदक ओडूंक म्हाका अवकाश ना. आनी अशें जाल्यार परिगतीन संपडलेल्या लोकांची दुर्गत भिरांकूळ आसली. एका रितीच्या शोशणाक ते वळख जाल्ले. तांचो मोग करतलो कोणूच नासलो, तांची सेवा कोणूच फुडें येनासले. असली संदिग्ध परिस्थिती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. आनी अशें जाल्यार परिगतीन कश्टातेल्या लोकांची बिरमत जेजू पावतालो पळया. आनी अशें आसतना हेच्या सुवार्थेंत आमी पळयता जेजू थंयसर ताची मिसांव काम परगट करतना पळया, थंय ताचे मुखार एक कोडकार येता.
तो ताच्या पांयांक सर पडता पळया. कोटकार येता आसतना लोक धांवतालो पूण हांगा जेजू धांवंक ना, जेजू थंयच रावलो आनी तो कोटकार आयलो जेजूच्या पांयां पडलो आनी तो सोमयाचे पांय धरून परत दिता. कितें म्हणटा तो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. कित्याक तूं व्हरतो, तूं देवातावन आयलोलो, तूं अजापां करताय, मेल्ल्यांक जिवंत करताय, पिडेस्तांक गूण करताय, कोडकारां नितळ करताय, कुरड्यांक पळयशें करताय, मोन्यांक उलयशें करताय, हात नातिल्ल्यांक हात दिताय, पांय नातिल्ल्या तोंड्यांक पांय दिवन सलशें करताय. असलो महात कार्यां केल्लो मनीस तूं. आनी तुवें कुशी वेल्यार म्हाका तुज्यान बरो करूंक जाता म्हणून तो सोमयाचेर दवरलेल्या बरवशान पातयेणेन तो आपल्या जिविताची भीक सोमया लागीं मागता. आनी ह्या संदर्भार जेजूक ताची बिरमो दिसता. ताचेर सुरसुरे भोगतात. देखून जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा पळया, म्हाका खुशी आसा तुका बरो करच्या. वच नितळ जा पळया, नितळ जा. आनी तक्षणच ताच्या आंगांतलें सगळें कोड नपेस जालें आनी तो सगळो नितळ जालो, बरो जालो. ताका व्हड खुशी जाली. आनी जेजू म्हणटा वच खंयच्या याजकान तुका कोड लागला म्हूण सर्टिफिकेट दिल्या पळय, त्या याजका लागीं वच, तुकाच तूं दाखय. आनी तो तुका कोड ना, तूं अशुद्ध न्ही म्हणून सर्टिफिकेट दितलो आनी ती घेवन मोइजेन फरमायलेल्या त्या नियमशास्त्रा प्रमाणे देवाक काणीक भेटय. मोइजेन फरमायलेली काणीक भेटय. वस पळया म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कश्ट दिल्यान ते बिरमात पावता. हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशाच्या कातीच्या कोडाच्या पिड्याची की वर्ती पिडा जावन आसली, मनशाच्या आत्म्याची पिडा, मनशाच्या मोतीची पिडा, मनशाचें तें कठोरपण, मनशाचें पातकी जिवीत, मनशाचें निश्ठुरकायेचें जिवीत एक विशेष मारेकार कोड जावन हांगासर बदल्ल्या. कातीची पिडा देवा कंटाळ्याची न्ही. कातीची पिडे आसलेलो मनीस सर्गेच्या रासाक पयस ना. पूण पळया मोतीची पिडा म्हणजे कोडाची पिडा, मोतीचें कोड लागलेले, पातकाचें कोड लागलेले, स्वार्थाचें कोड लागलेले आनी ते वनपणाचें कोड लागलेले मनीस भिरांकुळो कोडाचे पिडाचे मनीस म्हणी जावयेत. पूण हे न्ही, हे मारेकार म्हणटा देवाचें उतर. देखून आमचें लागलें आसलें कोड आसा बळे, पातक म्हणलें कोड, स्वार्थ म्हणलो कोड, आमचें आबलेसपण म्हणलें कोड, मोसोर राग म्हणलें तो कोड आसा पळय, तें कान उडयचें म्हणटा देवाचें उतर. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सोमी म्हणटा, तुमी कितेंय करतात जाल्यार, तुमी कितेंय खातात जाल्यार, तुमी कितेंय पियेतात जाल्यार, वा तुमी कितेंय करतात जाल्यार तें सगळें देवाच्या महिमे खातीर, सोम्याच्या महिमे खातीर करा. जुदेव वा हेर धर्माचे वा हेर जातीचे वा पवित्र सभेचेच जावं, तांचे मुखार तुमच्या करण्यांनी, तुमच्या उतरांनी, तुमच्या खावपांनी, तुमच्या पिवण्यांनी वायट देख दिनाकात. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो, आमी थोडे पोटी आमच्याच करण्यांनी, आमच्याच चिंतनांनी, आमच्याच आठनेटांनी वायट देख दिता. एक चली रस्त्यार अर्दें कोरें उस्तूर घालून चलत जाल्यार ताका पळोवचें रीत लोकांची, ते एक बायम्मा जायजय, ते क्रिस्तांवची चली जायजय. कित्याक उरल्या धर्माची चलयो, उरल्या धर्माच्यो स्त्रियो तसलें उस्तूर घालिनात म्हणलें चिंतप समाजाचें. जर तर अर्दें कोरें उस्तूर घालतात जाल्यार, आंग दाखोवचें उस्तूर घालतात जाल्यार ती क्रिस्तांवची जायजय, ती बायम्मा जायजय म्हणलें चिंतप लोकांचें. देखून तांणी बोड जोगचें आसा. आनी कोण एकलो पियोन मार्गार पडलो जाल्यार ताका तो परबू जायजय, तो क्रिस्तांवचो जायजय. परबू नकलू परपू नकलू म्हणून नांव गेल्लें समाजेंत जर तर एकलो पिवंडो मार्गार पडलो जाल्यार तो क्रिस्तांवचो म्हणून थोडे वलायतात. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, तुमच्या खावप्यांनी, तुमी कितें खातात जाल्यार, तुमी कितें पियेतात जाल्यार
देवाच्या महिमे खातीर करा देवाच्या महिमे खातीर देखून देवाची कीर्त परगट करूंक जाय तांतो तुमी एका रोसाच्या फंक्शनाक रोसाच्या कार्याक हांव गेल्ल्या वेळार रोसाच्या कार्याचे मागणें जावन हांव थंयसर पाटी येता आसतना मटवाच्या दव्या बागलेक थंयसर सोऱ्याचें बारस एक तयार करून दवरलें सोऱ्याचें बार नमोनमोनेचो सोरो नमोनमोनेच्यो बियरो नमोनमोनेची ड्रिंक्सां थंयसर आसलीं आनी तवळ हांव भायर येता आसतना दोग अक्रिस्तांवचे मनीस अशें उलोवन आसले काजारांक येजे जाल्यार क्रिस्तांवच्या काजारांक येजय थंयसर हाजी आसली मजाच दुसरी काजाराक वचोचें जाल्यार क्रिस्तांवच्या काजाराक वचोचय थंय पिवन पडटा तितलो सोरो मेळटा पिवन पडटा तितलो संभ्रम आसा म्हणून ते म्हणाले म्हाका मस्त भोव दुखलें कित्याक म्हळ्यार उरिल्ल्या जातीच्या काजारा संभ्रमाक गेल्यार थंयसर सोरो ना थंयसर खंयच तसो वायट करच्यो संगती नात पूण आमच्या कार्यांनी आसात असल्यांक सांग पावल म्हणटा तुमी खातात वा पियेतात जाल्यार ते सोम्या खातीर तुमी करूंक जाय सोम्या खातीर फकत सोम्या खातीर पूण आमी थोडे फावटी तशें करिना आमकां आमच्या रोसाच्या कार्यांत काजाराच्या कार्यांत देवाचो उडास ना रोसाच्या सुरवेल्या वेळार मागणें आमी शिकयता ह्या जगेता थंयसर विर्गस्विकार येता मागणें शिकोवच्याक ताका खंयसर दिल्यार कांय इल्लेशें देवाच्या उतराचेर नियाळ मात्र 2 शब्द सांगूंक दितात आनी दिलो जाल्यार आयलें जाल्यार आमचे पयले येता आनी म्हणटा फादर ती 2 मिनटांचो मात्र तुमी नियाळ दिसय मोठो नियाळ दिसय कित्याक 2 घंटे ओव्यो सांगूंक करशिल्ल्यार ओडना 1 घंटो वज्याच्या पुरशावांक करशिल्ल्यार ओडना 3 घंटे डॅन्स करूंक करशिल्ल्यार ओडना थंयसर आनी नाका जाल्ले थंयसर जोक्स करूंक नाका जाल्ले गेम्स करूंक थंय 1 घंटो काडल्यार ताका तोंदरे नात ताका वेळ आसा पूण मागणें करूंक फकत 15 मिनटां आनी तातूंत 2 मिनटांचो मात्र नियाळ म्हणून पयलें आमचे सांगता काजाराच्या माटवाक गेल्या जाल्यार थंयसर मागणेंच ना रेस्पेर जावन हॉला गेल्या उपरांत थंयसर देवाक आपोवचें मागण्याचें देवाचो आशिर्वाद मागसून अंत ना थंयसर गेल्ले कुडले केक कातरची आनी शॅम्पियनाची बॉटल हालोवची आनी शॅम्पियन उक्तें करचें आनी व्हंकले न्हवऱ्या शॅम्पियनान भिजोवचें आनी थंयसर सोरो परगट करचो आनी हेंच आमी सोम्याक दिवची महिमा आमी हेंच सोम्याक करची सोम्याची करची स्तुती भजन हें खंयच्याच धर्मांत ना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो फकत आमच्या धर्मांत आसा खंयक भलायकी मागोवंक काजाराच्या वाटवाक म्हाका आपयलेल्या वेळार म्हाका सोदून एक एमसी आयलें ते म्हणालें तुमचें नांव सांगतात की तुमी कितें करतात म्हणलें तुमचे विशयांत काय इल्लोसो विवर दिसय हांवें म्हणलें म्हजें नांव सांगल्यार पुरो दुसरें कांय विवर गरज ना म्हणालें म्हळें हांवें तवळ ते म्हणालें तुमची भलायकी स्वीट एंड शॉर्ट जाय म्हणालें दोळे म्हळें आळे गो बाय भलायकी मागूंक तुवें म्हाका आपोवं नाय कुटुंबादारांनी आपयलां ताणें आपयतना अशें म्हाका सांगूं ना सांगलें जाल्यार हांव भलायकी मागूंक येतो ना तुका कितें आपयलां एमसी करचें काम एमसी कर भलायकी मागचें काम हांव करतां म्हज्या कामांत मेतेर जायनाका म्हळें हांवें ताका पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताका 100 जोक सांगूंक टायम आसा ताका डॅन्स करूंक टायम आसा नाका जाल्लीं पोजणी उतरां सांगून थंयसर वेळ पाशार करूंक टायम आसा कित्याक ते हजारांनी पयशे काण घेता हजारांनी 20,000 25,000 पयशे काण घेता हांवें भलायकी मागची धर्मार्थ हांव पयशे काण घेना कित्याक जोड्यांनी बरें जायसय जोड्यांनी लांब तांचें खाजरी जिवीत जियेसय सूख संतोशाचें समाधानाचें जिवीत जियेसय म्हणली म्हजी आशा पयशे करची आशा न्ही आनी हें ताणें समजूं जाय आसलें आमचें समजनांत देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन रळपटी आमी देवाच्या नांवाक महिमा दिना देवाच्या मानाक अपकिर्ताचें कामां करता देखून सोम्याच्या नांवा खातीर सोम्याच्या महिमे खातीर कसलीं कामां शॅम्पियन हालोवचें काम न्ही शॅम्पियन स्प्रिंकलिंग करचें काम न्ही आमी करचें वा आमी करचें तें पोरींचे बरगांवांचे आनी खंयचे ते नाका जाल्ले डॅन्स न्ही सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर करूंक जाय जालीं कामां आसात जायतीं आसात देखून जेजू म्हणटा पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेच आसात देखून तुमी दनिया लागी मागोवंक जाय
असलो पळया मतीच्या पिडेन कश्टोवचे लोक आसात, विविध कुडीच्या पिडेन कश्टोवचे आसात, मानसीक वत्तडाक बळी जाल्ले आसात, बेकार असलेले आसात. ह्या संदर्भार तांकां बरें करची कामां आमी करूंक जाय. कोण एक लोक हजर जाल्लो कोरोनाच्या आकांताच्या काळार एक जोड्यांक हजर जालें. हजर जाल्ल्या उपरांत म्हजे लागीं ती आयली हांगासर आनी तवळ ती उलयतना म्हणाली, फादर आमी फकत इगर्जेंत मात्र स्पेर जाल्या, फकत खाली 20 जाणां आसलीं, ताचे वयर जाणां नातलीं. आमी व्हडले गम्मत करूंक ना. काजराचे 5 लाख रुपये आमी उरयल्यात आनी दुबळ्यांक एक घर बांदून दिलां म्हणाली ती. म्हाका भोव संतोश जालो. तें घर बांदून घेतिल्लीं मनशां आसात, काण गेल्लें घर काण गेल्लीं, मरा पर्यंत ह्या जोड्यास उडास काडटलीं आनी ताची भुरगीं बाळां उडास काडटलीं आनी ह्या जोड्या खातीर मागतलीं. पळया कांयकले जोडें काजर जावन ते हनीमुनाक वचोंक ना, ते खंयसरी हॉलाक थंयसरी आनी खंय वचोंक ना. काजर जावन ती सीदा बिचा सायडीन गेलीं आनी तांणी सगळें बीच नितळ केलें म्हणटा एक न्यूज आयिल्लो. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या कोरोनाच्या आकांताच्या काळार थोडीं जायतीं जाणां काजर जाल्लीं आसात. 20, 25, 30, 40 जाणांक एकठांय करून तांणी लग्न जाल्लें आनी उरयलेले पयशे तांणी कोरोनाच्या पिडेन कश्टलेल्या लोकांक दान जावन दिल्ले आसात. आनी हें जावन आसा सोम्याच्या महिमे खातीर करचीं कामां, सोम्याच्या नांवा खातीर करचीं कामां. देखून देवाचें उतर म्हणटा, दुबळ्यां खातीर, कश्टांतल्या खातीर, पिडेस्तां खातीर तुमी कुमक करूंक जाय. देखून हें वावर करूंक आमकां उलो दितना आमच्या दोळ्या मुखार येता मदर तेरेसा. पळया कोलकत्ताची भाग्यवंत स्त्री मदर तेरेसा, अख्ख्या संवसाराची आवय म्हूण नांव वाडलेली, भारत रत्न प्रशस्त मेळ्ळेली, सगळो संवसार तिच्या नांवाक मान बागयता जाल्यार तिणें केल्ली एक वर्ती करणी ह्या कोटकारांचो मोग. पळया लोरेतो कॉवेंतांत ती एक शिक्षकी जावन सेवा दिता आसतना दार्जिलिंगाक रेतीर दिवंक भायर सरली, ती रेतीर करूंक भायर सरली. ती ट्रेनार आसतना सोमी तिका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, जायतो लोक खोडाच्या पिडेन कोलकत्ताच्या गल्ल्या गल्ल्यांनी वळवळून आसा, कश्टोन आसा, तांची सेवा कर म्हणून सांगलेल्या वेळार ते आपोण ती स्विकार करता. तिच्या धर्ममेळाच्या भयणी तिका परवानगी दिना जाल्यार ती तो धर्ममेळ सांडटा, भायर येता आनी मिशनरीज ऑफ चॅरिटी म्हणलो ती एक धर्ममेळ घडता. वडाच्या रुखा मळा आपलें कापड बांदून 5 रुपयांनी हे मिसांव काम ती सुरू करता. आज अख्खो संवसार बरो हे मिसांव तिचें जारी आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हजारो धर्म भयणी तिच्या मेळांत सेवा दिवन आसात. आज हिचे वरवीं कोडाची पिडा उडी जाल्या. आज कोड आमकां दिसना, कुडीचें कोड दिसना, खातीचें कोड दिसना, कुडीचें गाय दिसनात, पूण मनशाच्या मोतीचें कोड, मनशाच्या काळजाचें कोड, मनशाच्या पातकाचें कोड दिसून येता. आनी तें कोड नितळ करच्या दिशेन आमी वावुरची गरज आसा. आनी हे संदर्भार सांग पावल म्हणटा, तुमी खातात तर सोम्या खातीर खाया, तुमी पियेतात तर सोम्या खातीर पिया, तुमी कितें करतात तर सोम्या खातीर करा. तवळ तुमच्या मोतीचें कोड धुवन वयतलें, तुमच्या कुडीचें कोड धुवन वयतलें आनी तुमच्या पातकाची कथा, पातकाची कोड ते नितळ जातलें म्हणटा देवाचें उतर. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी दोळे धांपया. देवाचें उतर आमी आयकलें. आमी खंयच्या स्थानार आसां, खंयच्या पावंडार आसां, आमी कितलें खाता, कितलें पियेता, कितें करता, आमी कोणा खातीर करता, सोम्या खातीर की म्हजे खातीर करता, म्हज्या इश्टां खातीर करता, म्हज्या कुटुंबा खातीर करता, म्हज्या समाजा खातीर करता, लोकांनी म्हाका बरें म्हणूं जाय, लोकांनी म्हाका पुकार जाय, वा सुपर कार्य वा सुपर प्रोग्राम म्हणूं जाय, म्हजे लोकां खातीर करता, सोम्या खातीर करता. जर सोम्या खातीर करता जाल्यार हांव स्वार्थी जायना, हांव ओडपण असो मनीस जायना, हांव अहंकारी जायना, हांव गर्वी जायना, हांव मस्तर जायना, हांव राग जायना. मगर म्हजे खातीर करता जाल्यार, म्हजे खातीर हांव करता जाल्यार हांव राग्यस्त जाता, हांव मोसरी जाता, हांव कपटी जाता, हांव स्वार्थी जाता, हांव खोटो जाता आनी अशें हांव वायट असो मनीस जाता, कांटाळ असो मनीस जाता, खोडाच्या पिडेक वळोग जाल्लो हांव जाता. तसल्या मारेकार संकश्टांतले निवार म्हूण मागया. कितेंय हांव खाता जाल्यार सोम्या खातीर, कितेंय पियेता जाल्यार सोम्या खातीर, कितेंय हांव करता जाल्यार सोम्या खातीर करूंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवते आसलो आमचो बाबा सारया. सगळीं सांगात म्हणया, सतमंता देवाक, सर्वद्वेदारा बापाक,
सगळ्यां भितर म्हज्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्यावर विंगर संभवलो आमकां मरी येता जल्मलो 5 वेळा ताणें कोचोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलवान दगन घेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्पदेवदार देवाच्या उजव्या बसला ते तांचवेनी मेल्ल्यान ती मर्सबे करूं येतलो सद्वंत हांव पवित्र आत्म्याक कतोलीक पवित्र सभेक भक्तां सोयतात पदकाचे बक्षणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन मगळ भावनो भयणीनो आमी समेस्ता देवाचें भुरगीं सुमेच्या महिमे खातीर आमी कितेंय करूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर तर आमचें सगळें जिवीत सुमेच्या महिमे खातीर सर्वंक आदारण कृपा ह्या मागण्या मुखांतर आमी मागोवन घेवया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बाबा पवित्र सभेच्या मुखेल्यानी जेजूचो अनुभव कर जोडलो नितळ काळजा मनान आपले ताब्यात दिल्ल्या शेडयांची सेवा करूंक जेजूच्या मोगान ती करूंक आनी कश्ट केल्या लोकांक बरोवसो दिवंक तुजी कृपा तांकां फावो कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी राजकीय तशेंच धार्मीक फुडाऱ्यांनी तांचे उद्देशो मान करण निस्वार्थीपणी नितळ काळजान सर लोकांक एक करण तांची सेवा करचें बरें मोन तांचे थंय रस म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांतल्या सरपिडेस्तांक तशेंच विविध कश्टां नसतां वळख जाल्ल्या समेस्त भाव भयणींक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर तांच्या कश्टान तांणी धैर्य साडिनासतना तांची सर कश्ट दूख सुसून व्हरूंक कृपा दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक परगांवांत वावर करनासच्या आनी विविध संकश्टांक बळी जाल्ल्या विविध अडचणीक वळख जाल्ल्या भाव भयणीचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या सगळ्या संकश्टांतली सुटका जोडणं जंय तेवून जावंक जाय सगळी कृपे देणी तांकां फावो कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ह्या काळार आमच्या देशाची तशेंच संवसाराची आर्थीक परिस्थिती बरी नासतना समाज जाणां काम नासतना कोस्टोवच्या ह्या संदर्भार तांकां तूं धैर्यान बर कामाचें देणें लाभय तांच्या सर्वांच्या कुटुंबांनी बरोवशान आनी बवर्तान जिवंक तुजी कृपा दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या ह्या माध्यम मुखांतर आसून एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एका भक्तिकांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल सुम्यान दिल्ल्या मोगाचो संदेश आपणावन मोगान समाधानान शांतीन बक्षण्यान जिवन स्वार्थ पातक खोटेपण म्हणलें कोड तें कान उडोवन मोग दया बक्षाणें म्हणल्यार क्रिस्ताचें शेगूण आपणावन नितळ जावंक तुजी कृपा आमा समेस्तांक फावो कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडी बोरतोळे तांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतना बसयलांचो उडास काडया तांचे बसोत आमी मागया सर्गीचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उरलेली आमची मागणी देन स्विकार कर सुमयाचे जोन संवसारी जिविताच्या त्या पैणा वेळार पिडेस्तांचो मोग केलो कोडकारांक ताणें वेंगून धरलें गुण केलें त्या समापान आमी एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाच्या कश्टा संकश्टान वांटेली जावंक आनी कितें करता जाल्यार समयाच्या महिमे खातीर करूंक जाय ती सगळी कृपे देणी आमकां फावो कर म्हण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सोपून दिता तुझ्या हातात स्वीकार कर तू म्हाका मोगाळ म्हज्या दर्या हर एक कात्रेक म्हजो आवाज दिता सर्वच म्हजे तुका मोगाळ समर्पिता म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदार देवा मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या आदावाक सरस्वर मानून घेव सर्वेस्परा हे भेटवून वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गठाय मेळो हे परी सर्गेचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा
दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हे आमकां तुज्या आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेताव. देखून सर्गानी संवसार प्रितुमेचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. सगळी आमी दिंबी घालया. भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सगळें आमचें जिवीत सुमयाच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. आनी आमी कितें करता तर सुमयाच्या मना खातीर महिमे खातीर करूंक तसो आदार मागया. बापा, करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळ्यार, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळ्यार, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याने येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारिल्ली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करे. तांकां तुजी इश्ट गतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती बागे वचूचे बागे धर्मदूता बागे वचूतात देवानी सर्व कडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सुडुंदराची आज्ञामतीन दवरून जे कितें आमी करता तर ते सुमया खातीर करूंक देवाचो आदार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेल्या मागणी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे दाव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशड्यांतले आमकां निवार. दे करून हे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्या राजवरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबय आसो. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी दिबी घालया. हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमी सुमेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. खोडरांची पिडेस्तांची कश्टतेल्यांची सगळ्यांची बिरमत पावरली, तांकां सगळ्यांक बरी केल्ली आनी आमी तशेंच करूंक उलो दिता ती. आमी कितें करता तर ह्या सुसुम्या खातीर करूंक उलो दिता ती. हे शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळ वो जेजूचे मास उंड्या रुपी सेवंक आमकां साथ दिना. आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो कर्ण घेवचें प्रयत्न करया. अत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. काळीज मोचे सोमिया गायता तुझी महिमा. ओढात रे घाम रक्ता तुझ्या येण्या. काळीज मोचे सोमिया गायता तुझी महिमा. भुक्ती दोरुंदार दुर्बोळे पिडार येण्या तुझ्या दाया. तरी सोमिया ऐक मुजो ताळो. दी सदांकाळ तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकिल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मगळ भावना भयणीनो भोवभक्तीपणांत ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा प्रते रितीन भाऊ क्लिफीक भाऊ बुरब्याचें संगीत दिवन मिसाक ताणें व्हरतो आदार दिला. भाऊ क्लिफी तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा भाऊ जयसनाक भाऊ अबुरब्यान सगळ्या मिसाची मांडावळ तो करता. भाऊ जयसनाक देव बरें करूं. भयण विल्माक देव बरें करूं. भाव बऱ्यान वसून ताणें आमकां आदार दिला. हे मिसाचें बलिदान वर्तमापान हांगासर येवन चित्रीकरण करून तुमी पळोवचें रेद्यान तें माध्यमाचेर प्रसार करता. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी, अविनाश गंगोळी आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. मगाच्या भावना भयणीनो आमचें इस्कल भोव कश्टाच्या संदिग्ध परिस्थितीक वळख जालां. सांबाळ दिवंक भोव कश्ट आसात.
भुरग्यांनी कांय सरस फीज भरूंक ना, सरकारी फीज भरूंक अवकाश करून दिना, असल्या संदीत परिस्थितीर आमी आसतना तुमचे लागीं हांवें फाटल्या 2-3 आयतारांतल्यान विनंती केल्ली आसा. कांय थोड्यांनी कांय इल्लेसो स्पंदन करून कांय इल्लोसो आदार आमकां दिल्लो आसा. तुमचो मनभुर्योगी उपकार बावडटा. फुलाची पाकळी दिवन कश्ट असलेल्या आमकां कुमो करा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. अकावंट नंबर हांगासर डिस्प्ले जाता. फुलाची पाकळी दिवन आमच्या इस्कलाक आदार दिया. तुमकां देव बरें करूं. तुमचे पासून निरंतर आमी मागता. आमचे पासून मागा म्हूण विनंती करता. देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी गेल्या तकली बागोवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोमिया तुझो संदेश घेऊन कालतेपणी आमी चलताव मुखार. तुझे सोम्या सदांच खातीर तुझे वाटेन फुडें सरता. तुजी कृत्यां याळो हरसून किती गायता. गितां गाव्यान ओळखिल्या सर्वेस्परा तुका वाकोणटा. मुखाळ पुत्रा सोबे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगीन क्रुसाचे गुरवीन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी